नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। कोलवाळे नवे सेंट्रल जेलीत अंधाधुंदी, कैद्यांचेर कंट्रोल ना। जेलीच्या स्लॅबाचे पट्टा कुडके, कन्स्ट्रक्शन रॉ मटेरियलूय सब स्टँडर्ड। महानंद नाईक गरजेक प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन। पीडब्ल्यूडीचे बुनियादी फातर, उक्तावणाचे दबाजे 2 वर्सात 56 प्रकल्पांचे फातर। उक्तावणाचेर 3.25 कोटी कड्डिले, थोडे कडेन खर्च कॉन्ट्रॅक्टराच्या बोल्सांतल्यान। खासा रिपोर्ट। काँग्रेसीन पणजे फोडलो प्रचाराचो नाल। मिरामार सरकारान केल्ल्या सव्या काझिनो वेसलाच्या कांडाचो निषेध। महिला काँग्रेसीन केली मांडवीची पूजा। मिड डे मिलाक अक्षय पात्राचो प्रस्ताव आयिल्ल्यान सेल्फ हेल्प ग्रुप काचाबूल। 2 रुपया वाडोवन दिवचे, अक्षय पात्राचोच मेनू दिवपाची तयारी। परवरे ग्रुपांची ताकतिकेची बसका। बायणा बीचार नुस्त्याचो ट्रॉलर उमथलो, 2 जाण बुडले, एकलो साल्वार। छत्तीसगडाचो एकलो नुस्तेकार मिसिंग, लायफगार्ड कोस्टल पुलिसांचो सोद चालू। आणि मायनर मिनरल्साच्या रॉयल्टी वसुलीत वाढ। मायन्स खात्याची धाडी आणि छाप्यांनी वसुली। 2 वर्सां भितर 6 कोटी परस मायज जोड। सरकारान 100 कोटी वयर मोडून बांदिल्ले कोलवाळचे नवे सेंट्रल जेलीत सध्या अंधाधुंदी चल्ल्या। जेलीतले अंडर ट्रायल आणि बाकीचे कैद्यांचेर कोणाचोच कंट्रोल ना। ह्या नव्या जेलीच्या स्लॅबाचे कुडके कोसळूंक लागल्यात। कन्स्ट्रक्शन आणि रॉ मटेरियलूय सापूच सबस्टँडर्ड। जेलीत सध्या कितें चल्लां तें आयकल्यार आयकुपी चक्रावतलो। जेलीत प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, सध्या दुपट्टा किलर महानंद नाईक। प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। हालींच सरकारान कोट्यांनी मोडून बांदिल्ली ही कोलवाळची सेंट्रल जेल। मात सध्या थंय परिस्थिती अशी ना। जेल भायल्यान चकचकीत, मात भितर चल्ल्या ती एक गजाल शॉकाची। भितरले अंडर ट्रायल कैद्यांची मस्ती कोणाकूच आयकनात। मोबायल भितर अलाउड ना म्हूण आमी नवी विज्युअल्स दाखोवंक शकनात। मात कायद्यान बंदी आसूनय जेलीत चडशा कैद्याकडेन मोबायल। जेलीच्या प्रत्येक ब्लॉकांत कैद्यांक टीव्ही आणि डीटीएचाची व्यवस्था आसतना जेलीक 2 ड्रायव्हर ते पावनात। कैद्यांक हार्डवर्क करतना एकदां जेल गार्डूच गाडी चलयता। ह्यो गजाली शॉकात करपाच्यो। आता फुडलें आयकल्यार आयकुपी भेरावतलो। जेलीक इलेक्ट्रिशियन आणि प्लंबर सुद्दां ना। सध्या जेलीत इलेक्ट्रिशियन आणि प्लंबराची कामां करता सिरियल दुपट्टा किलर महानंद नाईक। आणि महानंदा कडल्यान ही कामां करून घेता म्हणल्यार जेलीच्या ऑफिसरांक मोठी रिस्क। जेलीच्या कंपाऊंडा भायर मोटर हाऊस, पंप स्टार्ट मारूंक महानंदाक कंपाऊंडा भायर हाडटात। ताणें फुज्जो काडलो जाल्यार जबाबदार कोण? दुसरे वटेन जेलीच्या NDPS सेल आणि मेसाक गळटी म्हूण सध्या ड्रग्साच्या केसींनी धरिल्ल्या NDPS कैद्यांक जेलीच्या मेन हॉलांत न्हिदयतात। तांकां रातचे परत दुसरे टॉयलेटींत व्हरचें पडटा। चडशे कडेन आतांच जेलीच्या स्लॅबाचे कुडके पडपाक लागल्या। जेलीचें काम आणि कन्स्ट्रक्शन रॉ मटेरियल सब स्टँडर्ड। जेलीचें उद्घाटन जाल्यार जालीं जेमतेम 2 वर्सां। जेलींतल्या कैद्यांक मोबायल, तांकां टीव्ही आणि टाटा स्काय। मात जेलीच्या जेलगार्डाक रावंक सादो बॅरेक सुद्दां ना। सध्या जेलगार्ड कैद्यांच्या ब्लॉकांत रावन दीस काडटा। कोलवाळची नवी सेंट्रल जेल सध्या राम भरोसे चल्ल्या। 70-80 कोटीच्या एस्टिमेटान सुरू जाल्ली जेल बांदून जाता म्हणल्यार 101 कोटीक पावली। हायटेक जेल म्हूण गाजो वाजो जालो। मात बांदकाम आनी जेलीचें मॅनेजमेंट पळयल्यार सडा सब जेल आनी कोलवाळे व्हडलोसो फरक ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। कितल्याशाच खात्यांचे लाख न्ही कोटी सध्या फक्त बुनियादीच्या फातरांचेर आणि उक्तावण सुवाळ्यांचेर वता। प्रकल्प उरले कडेकूच। पीडब्ल्यूडीन 2014 सावन 500 कोटींच्या 56 प्रकल्पाचे बुनियादी फातर आणि उद्घाटनांचेर वट्ट 2 कोटी 70 लाख मोडल्यात। पीडब्ल्यूडीन तशे 2014 सावन 2,000 कोटींचे प्रकल्प हातात घेतल्यात। कांय फातर आणि उक्तावणाच्या कार्यावळीची बिलां येवपाची आसात। कांय कडेन कार्यावळी चल्ल्यो ना। कांय कडेन सुवाळ्याचो खर्च कॉन्ट्रॅक्टराच्या बोल्सांतल्यान। खासा रिपोर्ट। PWD, टुरिझम, WRD आणि GSIDC बारीक मोठे प्रोजेक्टांची कामां करीत असतात।
तांचो बुन्यादी फातर आनी प्रकल्प पुराय जालो काय उक्तावण कार्यावळीचेर हजारांनी मोडटात। आता पीडब्ल्यूडीचोच कारभार पळयात। 500 कोटीच्या 56 प्रकल्पांचेर बुन्यादी फातर आनी उद्घाटनाचेर 2 कोटी 70 लाख कट दिले। 2014 सावन आता मेरेन पीडब्ल्यूडीचे 81 मोठे प्रकल्प सुरू। 2220 कोटींचे 81 प्रकल्प सुरू केले। 507 कोटींच्या 56 प्रकल्पांचे फातर उक्तावणा पीडब्ल्यूडीच्या खर्चान। 56 कार्यक्रमांचेर खात्यान 2 कोटी 70 लाख कट दिले। उरिल्ल्या कांय प्रकल्पांची उक्तावणा फातर बसयल्ले ना। कांय प्रकल्पांच्या कार्यावळींची बिलां येवची आसात। कांय प्रकल्पाचे सुवाळे कॉन्ट्रॅक्टराच्या बोल्सांतल्यान। इतल्यार ना, पत्रादेवी ते करासवाडा आनी फुडें बांबोळे मेरेन हायवे एक्सपान्शनाच्या प्रकल्पाचेर केंद्र सरकार 1,500 कोटी मोडटा। ताचो उक्तावण सुवाळो आनी जायराती धरून 22 लाख बुन्यादी फातराचेर मोडल्यात। ह्या 81 प्रकल्पांनी 40 लाख ते 800 कोटी मेरेनची कामां आसात। कांय बारीक प्रकल्पांच्या बुन्यादी फातर आनी उक्तावणाचेर सुद्धा लाखांनी कट दिल्यात। 43 लाख मोडून बांदोड्या मडकय 24 टॉयलेट बांदले। बुन्यादी फातर आनी उक्तावणाचेर खर्च केलो 1,55,000। आल्तीन पीडब्ल्यूडीच्या मुखेल ऑफिसाची इमारतीचो बुन्यादी फातर 2 कोटी 62 लाखाचो प्रकल्प आनी बुन्यादी फातर बसोवपाच्या कार्यावळीचेर 69,000 रुपया खर्च। गांजे उदका ट्रीटमेंट प्लांट 99 कोटीचो प्रोजेक्ट, बुन्यादी फातराचेर 90,000 मोडले। पीडब्ल्यूडीज न्ही, जीएसआयडीसी, WRD, टुरिझम धरून कितल्याशाच खात्यांचो असलोच कारभार। फातर आनी सुवाळ्यांच्या खर्चातूच एक तरी बरो प्रोजेक्ट जावन पडपाचो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। मायनर मिनरल्साच्या रॉयल्टीची वसुली वाढल्या। मायन्स आनी जिओलॉजी खात्यान रेंव, खडी, चिरे, कालयांव, रोबॉल असल्या मायनर मिनरल्साच्या माध्यमांतल्यान कोट्यांनी जोडल्यात। तशेंच खात्यान मायनर मिनरल्साच्या बेकायदेशीर मायनिंगाचेर सेगीत छापे घाल्ल्यान तिजोरीत भर पडल्या। फाटल्या 2 वर्सांत मायनर मिनरल्सांचेर मायन्सांतल्यान खात्यान 6 कोटी परस मायज जोडल्यात। रेंव, खडी, चिरे, कालयांव, रोबॉल असल्या बेकायदेशीर मायनर मिनरल्स मायनिंगाचो प्रकार वता थंय दिसपट्टो चालूच आसता। अशा मायनिंगेंतल्यान सरकारान कोट्यांनी पयशे जोडल्यात। मायन्स खात्यान मायनर मायनिंगेची बेकायदेशीर येरादारीचेर आनी उत्पन्नाच्या सुवातेचेर छापे घालून रॉयल्टी वसुली वाडयल्या। 2015-16 वर्सा 1 कोटी 94 लाख 81,000 आनी 2016-17 वर्सा 4 कोटी 27 लाख 98,000 रॉयल्टी वसूल केल्या। म्हणजेच वर्षभरा भितर रॉयल्टीची वसुली 2 कोटी 33 लाख 16,660 रुपया वाढल्या। मायन्स खात्यान बेकायदेशीर मायनर मिनरल्सांच्या येरादारीचेर छापे घालून लाखांनी रुपया जोडल्यात। 2015-16 चे मिनरल्स आनी कंपाऊंड चार्जीस 11 लाख 86,152 रुपया जाता, जाल्यार 2016-17 चे 11 लाख 47,184 रुपया जातात। म्हणजे प्रमाण साधारण जवळ तितलेच। फाटल्या 2 वर्सांत मायनर मिनरल्सांतल्यान 6 कोटी 46 लाख 12,494 रुपयाचो येणावळ एकठांय जाला। सरकारान अजून मेरेन सँड पॉलिसी केल्ली ना। सरकारा कडल्यान मॅन्युअल सँड एक्सट्रॅक्शनाक परमिटां दिल्यात। सध्या रेंव काडपाक सीझनल बंदी आसा। जी पॉलिसी येतली तिच्या आधारार सरकार रेंव काडपाची परमिटां दितलो। आयच्या दिसा मेरेन रेवेची फक्त 70 परमिटां चालू आसात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। घेऊया एक ब्रेक।